सगळीं आमी उबी रावया. मिसाचे सुरवातेक आमी गायन गावया. एकलोच आमचो सोमी A13 500 A13 पेज 6. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी पॅरीश इंटेन्सांव पासत आमी मागता. तशें मागूंक लायलां आयज आपलो जल्माचो दीस समृपता राणी राज जायतो बरो भाव आमचे फिरगोजेन तें कोत्ता. तशेंच आमकांय आमचे सोबें जावं रांदता आनी दुसरो जी सफाई दवरूंक जाय वयर ती सगळी सफाई बरे भाशेन दवरता. आयज आपलो जल्माचो दीस समृपता तेन्ना कित भाशेन ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर आनी जी सेवा ती आमकां दिता ते सेवे पासत आमी देवाक दिनवासता आनी सगल्या वायटा विघ्नांतले ताका राखान सांबाळ बरी भलायकी ताका फाव कर म्हूण आमी मागुया. दोंदरे ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. क्लॅरीन फेर्नांदीस, डॉमिनीक फेर्नांदीस, एली रोशा, मोनिका फेर्नांदीस, जॉर्ज फेर्नांदीस, आंतोनियो मार्टिन्स, फिला फेर्नांदीस, बेर्ता मोंतेरो, जेजुनो सिल्वेरा आनी नॉबर्ट वेगस. सायबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. सांतिसिमो, फ्रांसीस वेगस, मार्टिन्स मोरोड, मार्गारेट कोलिमांव, दुर्गावाडी, ग्रेगोरी रॉड्रिगीस, व्हडलें बात्री, सिप्रियानो गोमिस, कार्दोस वाडो, जुझे मारिया मोंतेरो, केरान आयडा डिसुसा, नोमशींत उर्मिला कार्वालो, नागाळी जुआंव साताना फेलिझात. सायबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना तेच भाशेन सायबिरमांचे विनवणेन ह्या कुटुंबांत शांती मोग कुशालकाय बरेपण बसूं म्हूण आमी मागुया. तशेंच म्हजो भयण मानो आयज रोमा शारांत पाप साहेब 7 भावा भयणांक 7 म्हूण परगट्टा. ताणें मिसावांच्या गांवांनी वावर केल्लो आसा आनी तांतली एकली म्हणल्यार सिस्टर मारिया त्रोकाटी जी सेलेशियन्स सिस्टर्स जावन आसता आनी आमच्या गांवांत सेलेशियन सिस्टर्स जायतो बरो वावर करतात. सो तांच्या कॉंग्रिगेशनांतली ही माद्री भयण आयज पाप साहेब तिका भाग्यवंत म्हूण पाचारता. जायतो बरो वाव मिसावांच्या गांवांनी तिणें केल्लो आसा. सो आमी देवाक दिनवासुया आनी वाखाणुया आनी आमी भाग्यवंतपणाची पावलां दर दिसाक मारून देवाची कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज आमी आख्खे पवित्र सभे बराबर विश्व दर परगटण्याचो आयतार वर्ल्ड मिशन संडे समोर रमता आनी आमच्या 2 प्रांतांत मिसावाचो उत्सव जुबली ऑफ द मिशन्स मनयता. आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसान
ह्या आयतारा निमतान दिलोल्या आपल्या संदेशांत तो आमकां असो उलो मारता. सगळ्या लोकांक बोरमाशाचे परगोटणार जायात. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आनी बोरमाशाचे संदेशकार जावंक आमचें मुलावें आपोवणें म्हूण उगडास कोत्ता. जेजूच्या पावलांनी चलतलीं देवाचें बोल अणभवतात आनी जेजू दिरादीक परगोटणार जातात. आमच्या सेवा धर्माचो विशय देवाचें बोल अणभवया, जेजूचे दिरादीक परगोटणार जावया. आमकां जेजूचे पाटलावदारांक जेजून दिल्ल्या मिसावांचो कार्याचो सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात हाचो उगडास कोत्ता. देवाचें बोल अणभवून आमी जेजूचे दिरादीक परगोटणार जावंक देवाची कृपा मागुया. तशेंच मिसावांच्या गांवांनी आगोडायां मदें वावुरतल्या आमच्या मिशनरी भाव भयणांक देवाचें बोल, स्फूर्ती आनी बरी भलायकी ह्या मिसाच्या भेटेंत मागुया. म्हज्या भयणीनो, सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आयज वर्ल्ड मिशन संडे विश्व धर्म परगोटणेचो आयतार आमी समोरपता. आनीक वर्साचे वर्साक जो आमच्या मागण्याचो आनी तशेंच दुडवांचो आदार ह्या वावरा पासत आमी पाठयता. आनीक आयज जे कलेक्शन जातलें, आयज जो दुडू येतलो तो सगळे दुडू ह्या वावरा पासत आमी पाठयतले. तर म्हज्या भयण मानू, आमी सगळीं देवाची परगोटणारां जावन आसा. आनीक हें कार्य आमचें जण एकल्याचें आमी वळखून घेवया आनी आमच्या उतरां आनी कोरन्या वरवीं जेजूक कवाय दिवंक, तशेंच मागण्या वरवीं आनीक जो दुडवांची गरज आसा त्या दुडवा वरवीं ह्या मिसावांच्या वावराक आमी जण एकल्यान कांद मारूंक त्याच पापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावं पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सर पोदबेदार देवाक आनी तुका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदार हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सव्यस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोदबेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Sorgin charaya,
तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवसा तुझ्या वैभवापासून आमी तुका वाखाणा सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या एकल्याच उद्धार सोम्या देवा देवा देवाचे तू संसाराचे पाप काढणार आमची काकूत को तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा तू स्वर्गी महिमा देवा देवा बापाचे होय देवा तू स्वर्गी महिमा देवा जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र देवा तू स्वर्गी महिमा देवा eklos tu mismo, eklos tu por mismo. स्वर्गी महिमा देवा Amen, amen, amen. प्रार्थूया तळसो बेगीच रावन तुमचे कासकी ते जावन देवा मुखार दवरात. मोहिमेमो देवा सोर पदवीदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फाव कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुताचेच क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अमेरिकेत लोक आयलो आनी रेफेदी म्हणटा थंय इस्रायेलाचेर तांणी आक्रमण केलें. मोइजेसान जुंयाक म्हणलें थोड्या मनशांक विचून काड आनी फाल्यां अमेरिकेत कडेन लढाय करूंक भायर सर. इतलें म्हणसर सर्वेस्पराचो दांडो म्हज्या हातान दवरून हांव दोंगराचेर तवशेर रावतां. जोजुयान मोइजेसाक सांगलोलें तशें केलें. अमेरिकेत कडेन लढाय करूंक तो भायर सरलो. त्या म्हणसर मोइसेस आरोन आनी हूर दोंगराचेर तोंगशेर गेले आनी तेन्ना मोइसेसान आपले हात उबारून दवरले. तेन्ना इस्रायल जिखलो. मोइसेसाचे हात तोकले तेन्ना तांणी ताचेशी एक फातर हाडून दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरोन आनी हूर मोइसेसाच्या हाताक दवरून रावले आनी दर एक वाटेन गेलो. आनी असो दीस पडोन पर्यान ताचे हात थीर रावले. ह्या भाशेन जोजुएन अमेरिकेचेर आनी ताचे पोरचेचेर तोरवायेन जोयत वेलें. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्परान रोचला स्वर्ग आनी संवसार ताचे ताय येता म्हाका आदार हे स्तोत्र आमी एपोरी गावया. Sorvespora, rosa sola mi sonsa,
우리 가보야 Sorvisvoran rosa organizosa Dacitaj redamakana पर्वताचेर म्हजे दोले उबारून लायता थंय तावन म्हाका आदार मेळटलो सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता म्हाका आदार आमचो जबाब Sorvisvoran rosa organizosa Dacitaj redamakana तो तुजे पांय आदलून निसरूंक दिना जावं तुजो राखणो तो कधीच न्हिदचो ना ना इस्रायलाच्या राखण्यांक न्हीद ना जेम ना आमचो जबाब Sorvisvoran rosa organizosa Dacitaj redamakana सर्वेस्पोर तुका राखता तुजेर आपली सावली घालता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक उबो आसा दिसाचें तुका वत लागचें ना आनी रातचें तुजेर चान्नें पडचें ना आमचो जबाब Sorvisvoran rosa organizosa Dacitaj redamakana सगळ्या वायट विघ्नांतलो सर्वेस्पोर तुका राखून दवरतलो तुज्या जिवाचो राखणो तो खंय वच आनी परतून ये आतां आनी सदांकाल तो तुका राखता आमचो जबाब Sorvisvoran rosa organizosa Dacitaj redamakana बागिवोन पावलून तिमोताक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप प्रितीच्या जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं गोट राव तें कोणा कडसून तुका गोमून आयलां तें तूं मनान दवर तूं भुरगेपणार सावन पवित्र पुस्तकान शिकलाय जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उदेशी तारणाक पावयता तसली शिकवण तुका दिवंक तांकां तांक आसा सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां तें शिकवण दिवंक चुकी काडूंक दाखोवंक लोकांक निटायेर हाडूंक तांकां प्रमाणीकपणांत वाडोवंक उपकारता ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामांक पुरतो जावंक पावता देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेलेल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्ता जेजू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताच्या राजवटाच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालता ताचो निरोप परगट कर वखदार आनी वखदा भायर परतून परतून सांग विवाद करून मनांत रिगोय कोड काडून दाखय तांच्या गिन्यानांक उलो मार पूण सगळे सोंसणीकायेन आनी शिकवण दिवच्या मनान तशें कर देवाचें उतोरें देवाचे ओडपकार सगळीं उबी रावन उद्गाराक आमी गायन गावया B11 पान 28 B11 पेज 28 आमी पयलो श्लोक गावचो Soy sorvisvora, soy sorvisvora, soy sorvisvora, soy sorvisvora.
हांवें उतरचिबें तेव्हा तुझ्या पुस्तकांतले वेगळ्या काळजा जागोयचे नव्या जिवान ते गोचेले सोय सर्वेस्वरा सोय सर्वेस्वरा सोय सर्वेस्वरा सोय सर्वेस्वरा सोबेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं उलोगापोर मोडीं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या शिसांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वपास सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडान आसली. आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशें मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निबार. पूण जाय तो काळ ताणें तिचें आयकल्लें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना खरो. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव घातली. आनी सोम्या जेजून म्हणलें, त्या कोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय धरात. तर देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विचलोल्यांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. हय, तो तांकां बेगीच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत बावाट मेळटलोसो तुमकां दिसता? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वागाडी तुका क्रिस्ता. मजबूत मानू आयज आमी विश्व दोन परगटणेचो आयतार आमी समरपता, वर्ल्ड मिशन संडे. आनी आमच्या गोंयांत आमी हे भाशेन जुबली ऑफ मिशन समरपता. वर्साच्या वर्साक आमी हो दीस समरपता. आनी ह्या दिसाक जे कलेक्शनाक दुडू येतात वो जावं जे एनवलप्स तुमचे लागीं आमी पाठयता ते एनवलप्सांक दुडू येता, वो जावं जे कॅलेंडर आमी तुमकां दितात आनी उदार मनान कॅलेंडराचे तुमी हे दुडू दितात. सगळे दुडू एकठांय करून ह्या वावरा पासत आमी भेटयता वो पाठयता. जो कसलो तो वावर जाता ह्या आमच्या दुडवां वरवीं ह्या मिसावाचो वावर कसलो तो. म्हाजे भयण मानू वेगवेगळे तरेचो वावर ह्या दुडवां वरवीं जाता. जे मिसावाच्या गांवांनी जी बाबा भयणां समाद्री वा जावं पाद्री वा दुसरी लोक एक बाबा भयणां वावरतात तांकां म्हाजे भयण मान हें जावं दुडू वा आमच्या मागण्यांचो आदार जाता. जे नव्या गांवांनी जी नवीच क्रिस्तांव बाबा भयणां जाल्यांत तशेंच जे बाबा भयणांनी क्रिस्तांवपण आपणायलां वो जेजूक भेगयलां आनी जी गरीब दुबळीं आसात तांकां ह्या दुडवांचो आदार जाता. तशेंच तरणाटी आमची आसात जे उचले शिकोवप करूंक सोदतात वो भुरगीं जी गरीबसाणेन जेतात तांचे लागीं जायना तांकांय शिकूंक आदार दितात. तशेंच आपोवणी ह्या गांवांनी उत्पन्न जावंक ह्या वावरा पासत हो दुडू मोडटात. थोड्या गांवांनी वा देसांनी इगोर्जो नात, ल्हानश्यो खोपी घालून ती मिसाचें बलिदान भेटयतात. सो इगोर्जो बांदूंक ह्या दुडवांचो आदार जाता. थोड्या गांवांनी इस्कॉलां सारकीं नात, इस्कॉलां बांदतात. हॉस्पिटलां नात, हॉस्पिटलां बांदतात. थोड्या बाबा भयणाक रावंक सारकें घर ना, सो दुडवां वरवीं तांकां हें घर बांदतात. सो म्हजे भयण मानू वेगवेगळे तरेनी जो दुडू तुमी उदार मनान दितात त्या दुडवांचो हे मिसावाच्या गांवांनी वापर जाता. आनी हे भाशेन म्हजे भयण मानू
ही सगळीं देवाची भुरगीं जावन आसात. तांकां हे देवाचें बरेपण देवाचो मोग फावो जाता. आनी हाची तिनूय वाचपा मोजबीण मानू हे आमचे मिसांव ओळखून घेवंक आनीक वेगवेगळे तरेनी आमी ह्या मिसांवाक खांद मारूंक वा नियाळ करूंक आमकां आदार दिता. आयचें पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. थंयसर कितें घडलां? इस्रायल परजा इजिप्तांत आसली आनीक देव मोइजेसाक विचून काडटा तांकां इजिप्तांतली सोडून भासालेल्या देशांत व्हरूंक. आनी जेन्ना ती वाटेर आसली तेन्ना दुसऱ्या गांवांनी ती वेताली आनीक तशेंच ती पावतात अमालिकेंत. आनी थंयसर पावली म्हणटूच ते गांवचो लोक आसलो तांचेर आक्रमण करता. आनी आक्रमण केलें म्हणटूच मोइजे जोशयेक सांगता थोडे मनशांक घे आनी तांचे लागीं लढाई करूंक वच, झूज करूंक वच. आनी तो कितें करता? तो दोंगरार वेता आनी आपले हात उखलून मागणें करता. आनी जितले फावटी तो आपले हात उखलून मागणें करतालो तितले फावटी मोजबय मानू हे मागण्या वरवीं ती देवाचें बळ देवाचें आसने अनुभवतात आनी ती जैतिवंत जाताली इस्रायल परजा. पूण जेन्ना ताचे हात तोकताले आनी सोकला देंवताले तेन्ना मोजबय मानी ती हारताली आनीक जी अमालिकेंत आसली ती जिखताली. देखून जेन्ना तो तोकता तेन्ना ताका फातर दवरतात, ताका बसयतात आनी दोनूय हात कोण धरून रावतात? आरोन आनीक हूर हे दोनूय वाटांनी उबे रावतात आनी ताच्या हाताक धरून ताका आदार करतात मागणें करून. आनी हे भाशेन मोजपण मानू मागणें करून देवाचें बळ घेवन तीं जैतिवंत जातात आनी तांकां तीं हारयतात. हांगासर मोजबण मानू आमकां दोन वस्तू नियाळूंक मेवतात. हाजो मिशन सांडी आमी समोरपता तेन्ना ह्या वावराक पयली वस्त गरजेची ती म्हणल्यार मागण्याची. पयली वस्त गरजेची ती म्हणल्यार मागण्याची. देवाचें बळ घेवन आनीक देवाचो आदार घेवन ती कितें जातात? जैतिवंत जातात. आनी आमकांय मोजबण मानू ह्या मागण्या वरवीं आमी ह्या मिसांवांक आमचो कितें भाशेन वो आदार मागण्याचो आमी दिवंक जाता. जायते सातां भोगतांनी जायते मागणे करूंक आनी आपले कोश्ट ह्या वावरा पासत भेटयले आनी हे भशेन मोजबण मानू ती भाग्यवंत जावंक पावली. सो आमच्या पयली वस्त म्हणटा ती मागण्याची. दुसरी वस्त गरजेची ती म्हणल्यार सहभागेलीपण. थंयसर मोजेस कितें करतालो? मागणें करतालो. आनी मागणें करता तेन्ना दोनूय हात उखलून तो टायर्ड जाता आनीक टायर्ड जालो म्हणटूच ताका कोण आदार करता? आरोन आनी हूर आदार करता. आनी अशेंच कितें मोजबण मानू आमचें सगळें घडोवंक गरजेचें. हो दर परगटणेचो वावर आमचो सगल्यांचो जावन आसा. देखून आमचो सगल्यांचो आदार आमचो सगल्यांचो सहकार गरजेचो जावन आसा. आनी जेन्ना ही आमचे मिसांव आमी वळखून घेता आनी सगळीं बाराबून ह्या वावरा पासत आमी वावरता, ह्या वावराक खांद मारता तेन्ना दुबाव विणे मोजबण मानू आमी जैतिवंत जाता आनी हो वावर सोंपो जावंक पावता. देखून आमच्या सगल्यांची गरज आसा जावं ते मागण्या वरवीं आनीक जावं त्या दुडवांचो आदार दिवं. सो जितले मोजबण मानू आमी उदार जाता जावं मागणें करूंक आनीक जावं जे दुडू दिवन तितले मोजबण मानू ह्या वावराक आमी कितें करता? आदार दिता, सहकार दिता आनी आमी हे दोन परगटणार जावंक पावता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना आमकां दोन वस्तू थंयसर नियाळूंक मेवतात. के भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत थीरपणान मागणें करूंक ओ मागणें सोडिना जावंक ओ जीव सोडिना जावंक जेजू आपल्या शिश्यांक सांगता. पूण जेन्ना हे दोन परगटणेच्या वावरांत आमी नियाळ करता तेन्ना दोन वस्तू. पयली वस्त मोजबण मानू थंयसर जो नितीदार जावन आसलो, जो नितीदार आसलो तो देवाक भियेनासलो आनीक मनशाकूय भियेनासलो. आनी अशेंच कितें मोजबण मानू आमचे मिसांव केत भाशेन आमच्याच भावा भयणां सवें आसा. आयज आमची क्रिस्ती भावा भयणां ती देवाकूय भियेनात, मनशाकूय भियेनात. आयज आमची क्रिस्ती भावा भयणां आयताराची देखून मिसाक येनात. वेगवेगळे तरेचे तांचे प्रश्न आसतात आनी जाय ते उलयतात. आयज आमचीच क्रिस्ती धर्माची भावा भयणां क्रिस्तांव म्हणटात बावतीज घेतला पूण मोजबण मानू आपल्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं
जेजूक ती गोवाय दिनात क्रिस्ती धर्म जो जियेनात तशेंच आमी तिगून एक पावटी सगल्यो परबो 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 कोत्ता पूण म्हज भयण मानू जें आमचें जिवीत क्रिस्ताक गोवाय दितलें जावंक जाय तें एक पावटी जायना हांगासर आमी चुकता आनी देखूनच आमकां जण एकल्याक जबाबदारी पयली आसा आमच्याच क्रिस्ती भावा भयणांक आमी सांगूंक आमच्याच क्रिस्ती भावा भयणांक हे देवाचें उतर परगटूंक आनी परतून परतून तांकां उगडास करूंक की ती जेजूची क्रिस्तांव जेजूची पाटलावदारां आनीक देवाची भावा भयणां आनी आयचें दुसरें वाचप आमकां भाग्योंत पावलो तिमोथाक बरयल्ली चिटी उगडास कोत्ता थंयसर म्हणटा पवित्र पुस्तकाची जी तुमकां शिकवण मेवल्यात तें वाचात नियाळात आनी तुमची जबाबदारी कितें जबाबदारी की हे देवाच्या उतराचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक तांकां सांगूंक आनीक तांकां देवा सोशी परतून हाडूंक तर होवूय म्हज भयण मानू दर परगटणेचो वावर जावन आसा जे आमच्याच क्रिस्ती बाबा भयणां सवें आमी जण एकल्यान करची गरज आसा आनी निमाणे सुवातेर म्हज भयण मानू हो वावर कोत्ता तेन्ना दुबाविणें जायते कोश्ट आसा दुमाळो आसा आनीक ज्या ज्या गांवांनी ज्या ज्या देसांनी जे जावं पाद्री वो जावं माद्री वो जावं लौकीक बाबा भयणां वावर कोत्तात जो बरो वावर ती कोत्तात पूण जायत्यो आडकोळ्यो तांकां येतात जायते पिडापीड तांकां पडटा आनी आमी जेन्ना बरो वावर कोत्तले तेन्ना आमकां हे कोश्ट आसतले आमकां दुमाळो आसतलो पूण जेजू कितें म्हणटा मागण्यांत तीर रावात देव आमकां सांडिना जितली आमकां मागण्यांत वेळ सारता तितलें म्हज भयण मानू देवाचें आसणें देवाचें बळ आमच्या जिवितांत आमी अनुभवंक पावता आनी हेच देवाच्या बळान जें बरें आमी करूंक जाय जें आमचें कार्य आमी जिवंक जाय जे जेजूच्या शुभ वर्तमानाची आमी परगटणार जावंक जाय आमकां हें बळ आनी कृपा देवा कडल्यान मेवता तर म्हज भयण मानू आयचो दीस आमी समोरपता तेन्ना दोन वस्तू आमी करूंक वावरुया ती म्हणल्यार मोजेसाचे दोनूय हात आसले न्हू मोजेस दोनूय हातांनी मागणें करतालो पूण एकल्याच्यान ताचे लागीं जावंक ना ताका दुसऱ्या हाताचो कितें पडलो गरज पडली तो म्हज भयण मानू ह्या वावराक विसावाच्या वावराक देवाक आमच्या जण एकल्याच्या हाताची गरज आसा दोन एकल्याच्या हातांची गरज आसा पयल्या हाताची दोनूय हात सोडून कितें करूंक मागणें करूंक ह्या वावरा पासत आमी मागूंक तशेंच आमची जायतीं क्रिस्तांव बाबा भयणी आसात जी आपलें क्रिस्ती जिवीत जियेनात तांचे पासत मागूंक आनी तांणी आपलें दारून जाल्लें काळीज न्हवसोरून जिवीत न्हवसोरून देवा सोशी परतून येवंक आनी दुसरी गरजेची वस्त म्हणल्यार जे हात आमी जोडटा ते हात उक्ते करून आमी ह्या वावराक आमचो उदार म्हणून तेंको दिवंक आनी कितें भाशेन दुडवांचो आनीक दुबाविणें वर्साच्या वर्साक आमी जायतीं बाबा भयणां ह्या वावराक उदार मनान उदार काळजान हात उक्ते करून आमी दिता तेन्ना देव आमच्या रिणाक केन्नाच रावचो ना जे उदार मनान आमी देवाक दिता देवाच्या वावराक आमी दिता तेन्ना देव आमकां उपोट देण्यांनी उपोट बेसांवांनी आमकां बोगता तर म्हज भयण मानू हो वावर आमचो सगल्यांचो जावन आसा आमी सगळीं ह्या वावराक आमी कान मारुया आनीक आमच्या जिवितांत उतरां आनी कोरन्यां वरवीं जेजू गवाय दिवंक दर परगटणार जावंक वावरूंक तेच बापाची कृपान बळ सोण एकल्याक मागुया सगळीं आमी उबी रावया हे वेळार आमचो भावाट आमी उच्चारुया सोत मानता देवा सर पदवेदार बापा स्वर्गार आनी पिदीच्या रुचणाराक आमचे क्रिस्ता ताच्या केल्यास पुताक आमच्या सुम्या अकवार मरितान सोलमलो होस्पला तकाल ताणें कोसले ताका कुस्सा सोडलो तो मेलोन ताका निकी पिलो तो मेल्ले मदीं देंवलो तिसरे दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्यान बसला तुय थंय जिबियान मेल्ल्यांची मशिबी करूं येतलो सोत म्हणटा पवित्र आत्म्या कातेली पवित्र सुबेक भक्ताचे एकतार पातकाचे बक्षणे कुडीचें जिवन कोण सासणाचें जिवीत आमेन
ह्या वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. लिओ आमच्या बाप साहेबान देवाचे येवजणे पोरजणे पवित्र सोबा चलोवंक पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी बोलान बोर म्हूण मागताना सगल्या बिस्मांनी याज्ञिकांनी म्हत्वाशांनी आनी लोकांनी जेजूचे आसणे अणभवूंक आनी ह्या वरी जेजूचे आदारीक परगटणार तांकां कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या मेलोले पोदवे देव भावार्थांनी पोरजेचे बोरेक वावरूंक जोगणी झुजां पयस करूंक देसांनी मोदें शांती हाडूंक नागरिकांक मोदें एकवट आनी बळेपण हाडूंक तांकां सुती दी म्हूण देवा लागीं मागुया. क्रिस्ती गोऱ्याब्यांनी जेजूक आपलो माज करूंक देवाचे बोल अणभवूंक आपल्या जिवितांतल्यान उतरांनी आनी कोन्यांनी जेजूचे आदारीक परगटणार जावं देवाची कृपा तांकां मागुया. मिशनर अशें वावुरतल्या आमच्या याज्ञिकांक म्हत्वाशांक आनी लोकी भावा भयणींक राख आनी सांबाळ म्हूण आनी दोन परगटण्याचो वावर अदीक निटीन तांणी वावरूंक तांकां पवित्र सभेचे बोल बोरान म्हूण मागताना दर एका कोटेन आपल्या लागीं जाता ते भाशेन दोर परगटणारेचे खातीर वावरतलो घेवन मिसावान खातीर सदांच मागूंक पयशांचो उदारपणान दिवंक दोर परगटणारेचो वावर अदीक नीट दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. बापायन थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या तुजे कशे परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेले मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. विठोवणेक आमी गायन गावुया C15 देवा उथोर आमी घेतला पान 30 आनी 4 C15 पेज 34. सर्वस्व दर्पणान तुवें आमकां दिला तो म्हणटा आमी तुका भेटयता प्रितो तुमी दिला आमची शिवावर
म्हज्या बाबा भयणांनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पुतविदार देव बाप्पाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या जबाब सर्वेस्पोर मानितो. देव आमचे मोगाळ बाप्पा तुवें आमच्या हातांनी घालय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटलेल्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. मागता तुज्या पुता जीवचें नांवें आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय वर्षा आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पोतपेतारा सासनाच देवा सोर कांय सोदता हेजो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कांय दोन दिचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणां जिखलें आमा समेस्तां जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमे वचो प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. लोकांच्या सगळ्या देवदूतान भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Ovid, 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 Alvarazo sorbes por tu, Sorganizo sarbona, tuya soy moga, tu sorgi, tuka soy sol, sorbes por acenavi, etada casol, usorgi, 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 tuka soy sol. बापा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाची क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्ते घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जतूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातल्यान पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणी कोऱ्याचें रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेच मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गोड परगटुया. Gesù vero, Gesù জীবন সারা, Gesù बाबा जुच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडे आस करता आनी अजपिताचो उगडोन सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिवची कुड्या रोगो शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवा आमच्या भाग्यंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभोसो मेळ्ळा ती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणाची इश्मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्त्या गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांक वार मारी देवाची मायज सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो धर्मदूता भाग्यो सुशेवाज सामिगेल आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फाव कर त्यो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
Jesu bobi, Tia Jesu sangatat, Tia Jesu dai, pobitat miacia ekponan, sor pobedar bapa, sor bondonaning kuboy botuka, sasna cha sasna. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणे चुकले प्रार्थना एवढा तिरकेन म्हणूया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र तुझें राय सामका येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज सामका दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका व वायटांतली आमकां निवार. सोबेस परसोर वायटांतले आमकां निवार त्या करून जिवितां सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडा राजू क्रिस्ताची येण्याक आमी भरवोसच्यान राखता. तर आमकां तुजे उदक काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस सुबेच्या बाबाटाचेर दिसका आनी कशें परम तिका शांती दी आनी तूं सकाळ एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणात सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाची शेती संसाराचे पाप काढले आमची काको देवाची शेती संसाराचे पाप काढले आमची काको देवाची शेती संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सगळी सुभागी. पुणच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. रोमियोच्या वेळार आमी गायन गावुया. म्हज्या जेवणाक येयात D28 पान 62 D28 पेज 62. Mocha chona geya, baboy pushi bosa, mocha guri roktan, pushi dado saya. Mocha chona geya, baboy pushi bosa, mocha guri roktan, pushi dado saya. Jesus jivitu, Jesus jivitu, jivitam, Jesus jivitu, jivitu, Jesus.
तुमचे कुडी वांगडा तुमचे किल्लांक दिया म्हज्या रक्ता वांगडा तुमचे पियोंक दिया जेजू जिवीत तुझे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या बाप्पा ह्या स्वर्गीच्या जेवणात परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवन आनी मोगान आमी वाडोवचें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी स्वर्गीच्या गुटाची अदीक अदीक सपून समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं बसूया. आयची मिसाची मांडावळ आमच्या तरणाट्यांनी बरे भाशेन केल्ल्या खातीर आमचे दिनवास. फाटल्या आयतारा कलेक्शन जालां 83,834 रुपीज. वेनसडे कलेक्शन जालां 10,260. SSPPचें कलेक्शन जालां 32,600. तुमकां सगळ्यांक काळजांत हांव देव बरें करूं. तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर भुरग्यां बाळाचेर आशिर्वाद घालो म्हूण आमी मागता. आमच्या आवय लेडी स्टॅच्यू घराघरांनी वता. जिलाले आनीक फ्रांजाले मोरोड हांचे कलेक्शन जालां 11,840. पाद्रीबाट कलेक्शन जालां 2,770. युजन वाड्यात आमचे पियेदाद सायबिणीच्यो कोपेल आसा. नोवेना चालू आसा. 30 आनी नोवेनाचे मीस सांजे 5:30 वाजता. फुडल्या आयताराक परब परबेचे मीस सकाळीं 8 वाजता. ऑक्टोबराचे 22 बुधवारा दीस 10 बुधवारांतलो 9वो बुधवार मिसाचें बलिदान सांजे 5:30 वाजता. मांडावळ करूंक SSVP आनी एपोस्टोलेट ऑफ प्रेयर ग्रुप. ऑक्टोबराचे 25 आमचो पाद विगाराचो फादर कायतानो याज्ञीकपणाची 25 वर्सां बदतात. याज्ञीक जाल्यार 25 वर्सां फादराक जातात पादविगाराक. दिनवासनेचें बलिदान आसतलें. तिनूय मिसाक सकाळीं 2 मिसां आसात आनी सांजेर आमचें आयताराचें एंटिसिपेट मास आमी कोत्ता.
त्या मिसाच्या बलिदानात आमी देवाक दिन वाचतले सो तुमकां मेवता तेन्ना जर सकाळी पयले मीस आसा दुसरे मीस आसा नाजाल्यार सांजेर 6 वाजता ह्या मिसाच्या बलिदानात केत भाशेन पादविकाराच्या देण्या पासत आनी ताच्या आपोवण्या पासत देवाक आमी दिनवासुया वाकणुया आनी गरजेचें तें म्हणल्यार मागुया पादविकारा पासत आनी म्हजे पासत सो ह्या आख्खे समनभर जेन्ना तेसाचे मागणें तुमी कोत्ता तेन्ना पादविकारा पासत एक कोण तुमी भेटोवचो नोव्हेंबराचे 9 रुजाय सायबिणीचे परबेक 9th एडिशन कोर कांतार आसतले तुमचो तेंको तुमी दिवचो टिकेट्स आसात 200 रुपया आतां भायर विक्रेक आसतले तुमी घेवन आदार दिवचो तशेंच आमची परबेची ओत्मीक तयारी सुरू जातली सो जाता तितल्यांनी बरे भाशेन आमची ओत्मीक तयारी सुरू जाता तेन्ना तुमी नोवेनाच्या दिसांनी वांटो घेवचो म्हूण मागता डिसेंबराच्या म्हयन्यांत पोरजोळ अंक भायर काडटात आमी तुमची एडवर्टिजमेंट वेडिंग एनिवर्सरी आसा जावं दुखाचे मिसाचे आसा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी 3rd डेथ एनिवर्सरी हो भुरग्यांचे जल्माचो दीस आसा जाल्यार तुमी एडवर्टिजमेंट घालची आनी तशेंच आर्टिकल्स तुमी बरोवन दिवची लास्ट डे आसा डिसेंबर 5th पर्यंत मागीर वखदार दिलें जाल्यार मागीर डिफिकल्ट जाता कित्याक जाय तो मागीर वावर आसा ते करेक्शन करूंक प्रूफ रिडींग जावंक जाय प्रिंटिंगाक धाडूंक जाय सो देखून पयलेच तुमी दिवचे खंयच्या म्हयन्याचो येतलो डिसेंबर जानेवारी आनी फेब्रुवारी म्हयन्याची 3 म्हयन्याचो हो इश्यू आसतलो फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक व्हडलें बाट 2 6:30 वाजता पसरें बाट 8 वाजता कॅटेगिस 9:15 वाजता आनी सांजेर 5:30 वाजता व्हडलें बाट 1 फुडल्या आयताराक भुरग्यांची पिकनीक सकाळी 9 वाजता हांगा बस सुट्टेली म्हजे पयलीं म्हणून तांकां आमी ओल्ड गोवा म्हणजे सांत मोनिका फार्म आसा सेफ प्लेस ओके थंयसर आमी तांकां व्हरता भुरग्यांनी थोड्यांनी नांवां दिल्लीं आसात थोड्यांनी नांवां दिवंक ना आमी कॅटेगिस्ट आनी हांवूय तांचे बरोबर आसतलो सो जीं भुरगीं हे पिकनिकेक येतलीं ताणें सोनवारा दिसाक सांजेर मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्यार बरो नाजाल्यार सकाळीं आमचें 6:30 मीस आसता कित्याक हांगा आमी 9 वाजता भायर सरतले पूण आयतारा दिसाक 9:15 मिसाचें बलिदान तें आसतलें भुरग्यांचें आसा तें कित्याक थोडीं भुरगीं येतात थोडीं भुरगीं येनात सो जीं भुरगीं येतात ताणें मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचो कम्युनिदादीचो नोटीस आसा तांची जमात आसा येता त्या आयताराक सकाळची 10:30 वाजता सकाळची 10:30 वाजता 10:30 AM मिटींग प्लेस कासादो पोवा कम्युनिदाद हॉल सो तुमी जे कोणाक लागू जाता ताणें जमातीक वांटो घेवचो तशेंच हो नोटीस बोर्डार आमी घातलेलो आसा उबी रावया सर्विसपूर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं सोद पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वळखकार सामिंगेलीक मागणें सामिंगेल महाबुडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां राख देवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या ओतम्याक एमकोणांत लोटून घाल कित्याक त्या ओतम्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झळपडटात आमेन मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया F22 तुजो धर्म पोरगोटणार कोर पान 9 आनी 6 F22 पेज 96 Suya wasa, suya boga, soy barcorta, soy uroita, tu hame, tu capor gotu.
Sławy